नमस्कार. राजकारण हे आम्ही सदांच वादाचो विशय म्हणटात, पूण राजकारणच कित्याक साहित्य संमेलन सुद्धा वादाचो विशय जाल्यात. आमी जेन्ना ही कार्यावळ करतात तेन्ना दिल्लीन भितर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू आसा आनी त्याच वेळार गोंयान भितर हालींच एक गाल्फ गोवा लिटररी फेस्टिवल जाल्ल्यान ताजेर रिको नोरोना एक पत्रकार लेखक आनी एक सडेतोड असो एक लेख बरयल्लो, ताजेर चर्चा फेसबुकार चालू आसा. रिको आज आमचे बरोबर आसा आनी त्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक आमी येवकार दितात. हांव तुमची सगळ्यांची वळख करून दिता. आमचे मदीं हा रिको नोरोना, आमचे मदीं हा मधुसूदन जोशी आनी आमचे मदीं हा युवा लेखक विचारवंत युगांक नायक. सगळ्यान पयलीं रिको हांव तुजे कडेन येता. हो आर्टिकल बरोवचो असतो कित्याक दिसलो? ना राजू, कितें जालें जाणां, सी इट्स नॉट अ पर्सनल अटॅक ऑन एनी वन ऑर एनी इशू. आय फील दॅट कितें आसता, आमी गाल्फान न्हय परत वी आर टेकिंग अ व्हेरी स्मॉल सेक्शन नंबर ऑफ लिटरेटर्स फोकसिंग ऑन देम. आनी गोंयचें हें कितें लिटररी फील्ड आसा पळय तें वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द होलनेस ऑफ द लिटररी फील्ड. सो माय क्रिटिसिझम प्रायमरली इज दॅट द लोकल literature is being sidelined. When I say local, I am not talking in terms of languages. It includes all languages. Yes. माझे हिस्पान English is not different from Marathi or Konkani, whichever language it is. खंयचेय भाशेन कोणेय बरोवन. Correct. That is not getting reflected. The same people come back for the literary festival again and again. Correct. You know, and worst of all, no, subconsciously we are promoting the culture that when something is created in Delhi, in a big city, Mumbai, आणि तेन्ना ते लिटरेचर जाता. Correct. पहिले आमी कितें चिंताले इंग्लंडान पुर्तुगेजान कितें जाल्लें ते दॅट वॉज लिटरेचर. वॉट वी आर रायटिंग इज गॉसप. करेक्ट. विच आय डोंट बिलीव. ओके. सो एक सांग म्हाका, सो तुवें आतां म्हाका सांगलें की यू हॅव क्रिटिसायज दीस साहित्य संमेलन लिटररी फेस्टिवल. तुवें दुसरो स्टेटमेंट केलो की कांय जाणांची मक्तेदारी जाल्या. तेच लोक येतात, तेच आपली खुमणी दाखयतात, तेच ऑर्गनायज करतात, तांच्याच लोकांक आपयतात. सो हे दोन जे पळय कितें तुवें पळय कितें कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केल्यात ते कोंकणीकय लागू जातात, मराठीकय लागू जातात गोंयान. आनी आमकां वेगळे वेगळे हे भाशीक प्रतिनिधी आज आमचे मदीं आसात. सो हांव परत तुजोच हो विशय घेवन हांव सगळ्यान पयलीं वता मधुसूदन जोशी हांचे कडेन. तो एक बरो वाचपी आहा, तो सदां बरयताय बी. सो म्हाका तुजें कितें मत जालें तांचें आयकून? सुरवेक आयज 21 फेब्रुवारी मायभास आंतरराष्ट्रीय मायभास दीन. आयकुप्यांक तशेंच हांगासरल्या सगळ्यांक लोकांक हांव बरें तांकां त्या दिसाची परबी दिता. आनी सडेतोड नायक ह्या कार्यक्रमांत हो विशय घेतले हाचें हांव कौतूक करता. कारण बुनयादीत विचार केलो जाल्यार तांणी जो विशय काडला तो आमचे मुळावे आसात तें घेनासतना जें कितें हांगा जाता तें कशें जावं शकता असो म्हाका दिसता एक ताचो उलोवपाचो रोख आसा. पण ह्या बाबतींत म्हजें म्हणणें अशें आसा की आपल्या जिवनाक जिणेक एक उत्सवी स्वरूप आयलां आनी त्या उत्सवी स्वरुपाचें आमचें प्रकटीकरण वेगवेगळ्या पद्दतीन जायत आसा. ह्या एक गाल्फ कार्यक्रमांत जेन्ना गोवन रायटर्स म्हणून जेन्ना म्हणटा तेन्ना गोवा रायटर्स नॉट गोवन रायटर, म्हाका एक कौतुकशें दिसता एका दृश्टीन की खंयचे पद्दतीन तरी ते गोंया कडेन लिंक आसा आनी ते गोंयचे एक कितें तरी वेगळ्या पद्दतीन व्हरता. आतां ते कितें करता ताचे विशयी आमी एक वेळ डिफरन्शिएट जावं शकता, पण तांणी नांव दवरलां तातूंतल्यान तरी आमकां एक कितें तरी समाधानाची गजाल आसा अशें म्हाका दिसता. ओके. युगांक पहिली गजाल म्हणटा तो विशय जेन्ना गाल्फा कडेन येता की गाल्फाचे वेगळे वेगळे आवृत्ती जाले, वेरियस एडिशन्स ऑफ इट. इवन समटायम्स आय वॉज पार्ट ऑफ इट also as a participant and also as a part of discussion and all those things. Okay. म्हाका दिसता की हाच्या रुटा कडेन जर आमी पळयत की एंटायर ही लिटरेचर फेस्टिवल्साची संस्कृती भारतांत सुरू जाली आतां तातूंत थोडेशें ताका कमर्शलायजेशनाचो पूश आसा. कळ्ळें? इट स्टार्टेड विथ द जयपूर लिटरेचर फेस्टिवल, नाव बँगलोर लिटरेचर फेस्टिवल, नाव एवरीबडी इज लायक फॉर एग्जाम्पल आतां उर्दूचे फेस्टिवल जाता, रेखता फेस्टिवल. So, but point is that everything is a festival today. So, but कशें आसा की प्रत्येक फेस्टिवलाची एक वेगळी आयडेंटिटी आसता, एक वेगळो थॉट आसता. सो म्हाका दिसता की एंटायर गाल्फ जेन्ना आमी म्हणटा की एक इट एमर्ज्ड एज अ कॉन्सेप्ट की गोंयान जावपी लिटरेचर फेस्ट काय गोंयचें लिटरेचर फेस्ट, दीज आर टू डिफरंट थिंग्स. आनी ह्या दोनूय गजाली कडेन म्हाका दिसता की एक वेगळे पद्दतीचें कन्फ्युजन आसा. गोंय ही उत्सव भुमी. सो हांगा 12 म्हयन्याचे 13 उत्सव आसता, कळ्ळें तुका, आनी प्रत्येक गजाल उत्सव जाता.
बट हातून गोंयकार गोंयचो कलाकार कितले मेरेन आसा, आय थिंक दॅट इज द पॉयंट वी नीड टू क्वेश्चन. इफ्फी जाता आज कितली 25 वर्सां जायत आयली, 2 दशकां जायली इफ्फी जाता, बट वॉट इज द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ इफ्फी टू गोवन सिनेमा. आयज जे कोण सिनेमा केल्या ते आपल्या कापस्तादीचेर केल्या, दॅट इज नॉट बिकॉज ऑफ हे. देन वेन यू टॉक अबाउट सेरेंडिपिटी असो येदो व्हडलो फेस्टिवल जाता, बट दॅट इज नॉट एन गोवा फेस्टिवल. आतां प्रत्येक राज्याचो आपलो फेस्टिवल आसा. समथींग लायक अ बिनाले हो तुजो कलेचो फेस्टिवल आसा जो केरळान सुरू केल्लो, आयज बंगालान करता. तशे पद्दतीचो गोंयान केल्लो फेस्टिवल कितें आसा, गोंयच्या साहित्याचो उत्सव, गोंयच्या लेखनाचो उत्सव. प्रश्न असो आसा की आमची एक ठरावीक डबकी जाल्या की तातूंत कोंकणी आसा, तातूंत मराठी आसा, आनी एक जी आमी साहित्य चळवळ जी म्हणटा ती आज प्रस्थापितवादा कडेन गेल्या. दॅट इज एन एस्टॅब्लिशमेंट. सो प्रत्येक तोच फॉर्म्युला आसा, तेच साहित्य संमेलनां, तीच परिशद, आनी हातूंतल्यान जो एक गाबो आसा तातूंतल्यान एक थॉट लिडरशीप तयार जावपाक जाय आशिल्लें, एक पब्लीक इंटेलेक्च्युअलिजम तयार जावपाक जाय आशिल्लें. ते म्हाका दिसता की हातूंतल्यान जी गोंयान फेस्टिवलां जाता तातूंतल्यान हे सगळे दिस थिंग इज एन एबसेंट. ओके, थँक्यू. यू मातसो इंटरप्ट करपाक, युगांतान बरो विशय काडला. ही इज आस्किंग अबाउट फेस्टिवलायझेशन ऑफ लिटरेचर इन दॅट सेन्स. दोघे तेच म्हणटात, ही इज सपोर्टिंग द फेस्टिवल आयडिया. तो म्हणटा तशें ना, तो म्हणटा हे फेस्टिवल जाता पूण डबके जावन. वय, पूण ऑल ओवर द कंट्री देर इज सम आफ्टर 10-15 years ऑफ जयपूर जावन पयले फेस्टिवल जावन गेल्या नंतर देर इज अ रिथॉट अबाउट what is the real impact of these festivals on literature. So that is a genuine question to be asked. Correct. The second point which Yugantan Adla Poito, he is saying, he almost said it, he took the words out of my mouth. If we don't promote Goan literature, कौन promote करतलो? Delhi का promote करतले, USA promote करतले, no one else will do it. Correct. So finally it is with us. When you say Konkani and Marathi, मजे म्हणणे कितें, even English is a regional language as far as Goa is concerned. Absolutely. We may be publishing books in English, पूण ते कोण वाचचो ना, कित्याक विशय सगळे ते लोकल आसा न्ही. Correct. एका गांवचो बूक कितें तरी. So it is a regional language for all practical purposes. Correct. Of course there are some differences, I'm not saying. No, I want to ask you a question. रिको बाब, तूं सांग, तुवें जेन्ना क्रिटिसायज केलें गाल्फाक, वय. तुका गाल्फ कसो जाल्लो जाय आशिल्लो? ना, एक्चुअली थोडे जाण म्हटले तूं इतलो लेट उठलो आनी हें तें. आय बीन क्रिटीक ऑफ इट फॉर द लास्ट 8-10 years. Correct. आनी RTI बी केल्या तांचे शिवाय अगेन्स्ट देम, एंड दे सेड दॅट ICG is not coming under RTI, so that RTI I have got, it's about 10-12 years old. Okay. What I'm saying is, no, I'm not asking for anything. हांवें भाग घेतला गाल्फान, आनी म्हाका खूब इन्वायट मेळ्ळे. I got invited more times than I should be invited. Correct. तोय विशय, because then we keep repeating ourselves न्ही. Correct. व्हडलें कितें म्हणप व्हडलें न्यू कांय ना. So I'm not saying you invite me, that is not Correct. my point. I'm not saying you invite authors who are close to me. Correct. Pun kideं, you change your definition of what is literature. What comes from the grassroots is also literature, whichever language and sound. How we are a multilingual society. Yes. How do we understand each other? No, How do I म्हाका understand? स्पेसिफीक जाय. तुका जी गाल्फ कसो जाल्लो जाय? See, तुजो लिटरेचरचो डेफिनेशन मातसो वेगळो आसूंक जाय. As far as it is Gulf, Goa Arts and Literary Festival, it should echo the themes coming up from the local region. खंयच्याय भाशान जावं. Okay. And this is not a regionalistic cry, mind you. ओके. Because आनी कोण ना न्ही तुका करपाक ते. एक्झॅक्टली. सो तूं म्हणटा गोंयान जे पळय साहित्य जाता तें होय. सगळें जगाक दाखोवपाचो हो एक विंडो. होय. Plus, I'm not saying only Goan, 100% Goan or something, but Correct. give representation. तुमकां आयडियारूच ना कितें चल्लां पळय तें. जिनचे भाशेन कितें चल्लां, we have no clue. It is very divided today. कोण इंग्लिशान बरयता तो इंग्लिश वाचता, ओके. सारकें. Other fields may be give and हय, take. बाब, म्हाका बरो पॉयंट दिसता. म्हणून बाब, म्हाका तुका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारपाचो आसा. चंद्रकांत केणी मराठीन खूब बरयतालो, तो कोंकणीवादी म्हणटा छाप मारलो आनी मराठीवादी ताका आपोआप बंद जाले. मागीर हें असलें संमेलन न्ही, कशें आसा, आमी आतां त्या गाल्फ किंवा कित्या विशयी उलयता ताचो उगम जो आसा, तो विचार जो प्रसवला, तो म्हाका दिसता विचार प्रसवला आमची जी एकंदर समाजाची रचना आसा, वेवस्था आसा, जातून आमी अशें म्हणू शकता की आमी कंपार्टमेंट करता. जाका बेस्ट एग्जाम्पल म्हणू शकता की जात अमको एक अमक्या जातींतलो तो मिक्स जायना, ताका भायर घालप, हें करप, ही मेंटेलिटी आसा ती साहित्यात सुद्दां आसा. म्हणटा की ती साहित्यात येवची न्ही अशें एक तुमचें म्हणटा. तुमचें म्हणणें बरोबर आसा. निमाणें साहित्य म्हणजे कितें? जगपाचो अणभव, ताका विचाराची पाखां दिवप, इमेजिनेशन करप आनी तें लोकां मदीं पावप. आतां समज
गोंयचें नांव लायता आनी तुमी जर तो विचार मांडपाक सोदता जाल्यार गोंयच्या लोकां कडेन जें आसा तेंय तुमी अपलिफ्ट करपाक जाय, तें वयर हाडपाक जाय, हातूंत दुबाव ना. पूण हो उत्सव आसा तो उत्सव म्हणून नांव फेस्टिवल. म्हाका म्हणून एक प्रश्न आसा तुका स्पेसिफीक. गाल्फ गोंयांत जाता, गाल्फा खातीर भायले लोक येतात, आमंत्रीत करतात, येदो व्हडलो तो एक आटाप घेवन एक साहित्य उत्सव जाता. तुका केन्ना वचचेंशें दिसलां? खरें सांगपाचें म्हणजे हे अशे फेस्टिवल्स किंवा उत्सव जाता हाचे विशयी हांव एक वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. जाता करता ताचे विशयी हांव व्हडली क्युरियोसिटी जायना, कारण हांव सद्या एक प्रकारे साहित्याक भियेला खंयच्यान. ही माध्यमां विविध जी आसा त्या माध्यमाचो आमचेर जो प्रेशर आसा त्या प्रेशरांतल्यान आमचें सगळें बरोवप जें आसा तें ना जावपा कडेन पावल्लां आसा आनी म्हजी ती भिरांत आसा. फेस्टिवलाच्या रुपान कोण तरी अस्तित्व दाखयता. फाल्यां तो जर इव्हेंट जालो, इव्हेंट न्ही, फाल्यां गोंयची हांणी जशें सांगलें युगांक बाबान की गोंय भुमी वापरून जे फेस्टिवलायज आसा तो फाल्यां इव्हेंट जावं शकता. पेन बंद ना ना, तो इव्हेंट जालो म्हूण म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. ताणें म्हणटा तशें किंवा तुमी म्हणलां, एक जर म्हत्व साहित्याक केन्ना म्हत्व नाशिल्लें, त्या साहित्याचो इव्हेंट जावंक शकता. जयपुरान ते दाखोवन दिलें की येदो व्हडलो आंतरराष्ट्रीय जावंक शकता, लोक गर्दी करतात, पयशे मोडटात, पूण व्हडले व्हडले इव्हेंट बी करून कितले बेनिफीट जाता साहित्य जावपाक जाय न्ही. जाता. एक साहित्य पुस्तक प्रकाशन संस्था हाका एक वलय आयलें, सारकें हाका वलय आयलें आनी लोक पुस्तकां विकती घेवपाक लागले. यू आर गिवन इट अ ग्लॅमर. विकते घेतात, ते वाचतात. वाचतलेच. इंग्लीश पुस्तकां इतले मोठ्या प्रमाणाचेर प्रकाशीत जातात, ती तातूंत भितर आर्थीक उलाढाल जाता, ती आज तुका एअरपोर्टार खूब कडेन दिसतात, तांचे प्रेझन्स जाणवता. इज समथींग ना डिफरंट. राजू पळय, आतां पळय, द इंग्लीश बुक देर इज अ प्रॉब्लम विथ इट. म्हजें म्हणणें कितें आहा, इन द बीग सिटीज बुक्स आर फ्लरिशिंग. Those books are about the big cities, read by people from the big cities. Correct. Rest of the country is a desert म्हणटा पळय त्या भाशेन. Correct. We have a very important role of generating ideas. People who are Correct. into literature, publishers, authors, readers have to generate ideas. Idea कोण generate करतलो तूं सांग म्हाका. From all the diversity of India, today we have a publishing industry. Books are booming in India. Correct. ISBN site polya, they have given 20 million ISBN numbers in the last 4-5 years. Nice. Pun, if you go to Kodagu, if you go to parts of say Maharashtra, can you get a book on the region? Some places publishing is booming. Correct. Maharashtra is a wrong example. Kerala is a wrong example. These are book publishing booming. सारकें. Much of the country खंय हा. एक सांग म्हाका, साहित्य संमेलनां भाशीक साहित्यीक चळवळीक हातभार लायना? सी, सद्याची साहित्य संमेलनां जर तूं मेळत नाही, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू मच अबाउट गर्ल्स, बट आमी साहित्य संमेलनाचे. बट वॉट इज दीस लिटरेचर फेस्टिवल? इट इज अ कमर्शियलायज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्झिस्टिंग साहित्य संमेलन. जांकां कोण पळयनाशिल्लो ताका थोडो ग्लॅमर आयलो आनी तातूंतल्यान ते लिटरेचर फेस्टिवल आयलें. हातूंतल्यान जर पब्लिशींग इंडस्ट्री बूम जाता न्ही, नथींग लायक इट. ओके, बट द पॉयंट इज दॅट देर इज अ गुड लिटरेचर अँड अ बॅड लिटरेचर. आनी आयच्या परिस्थितीन देर इज ऑल्सो गार्बेज लिटरेचर. ओके, सो वॉट फ्रेडरिक बाब इज पॉयंटींग आउट, आनी ताजो मुद्दो सामको खूब म्हत्वाचो आसा, इज बिकॉज ही पॉयंटींग आउट एज द इंग्लीश लिटरेचर. इज बिकॉज की एंटायर जी कमर्शियलायजेशन ऑफ लिटरेचर एंड पब्लिशींग इंडस्ट्री जी जाली बिकॉज ऑफ दीस लिटरेचर फेस्टिवल्स, ओके, इज द कायंड ऑफ लिटरेचर विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लीश. वॉट दे आर ट्रायंग टू डू is trying to address the concerns of the people who have raised it in English. It is not representing the actual state. भारतीय इंग्लीश लिटरेचरूय आसा, ओके, आनी तें तुगेलें प्रकाश जोतान येवपाक जाय. आतां प्रश्न आसा तुगेलो साहित्य संमेलनाचो आसा. साहित्य संमेलनाची सद्या दशा जी आसा, एटलिस्ट गोंयांत तरी, ओके, ताका कोण वाली ना. हांव तुका प्रश्न स्पेसिफीक विचारता, गोंयांतली साहित्य संमेलनां कंपुशाही कडेन गेल्यात काय कितें? ही कंपुशाही कडल्यान एक प्रकारची जशी जात वेवस्था आसा तशी तुगेली साहित्यान एक वेगळी विशिश्ट जात वेवस्था आसा कळ्ळें तुका. बट दॅट इज नथींग रिफ्लेक्ट टू एक्चुअल जात वेवस्था. बट हांव कंपुशाही म्हणटा. बट म्हाका भंय कित्याक दिसता जाणा ह्या गजालीचो, कंपुशाही जायल्यान खरें साहित्याचो पळय उद्गार पळय तो येना साहित्य. एक ना हातून एक हातून हांव स्पश्टपणान एक गजाल सांगता की एंटायर हे जे तुगेले थोडे एस्टॅब्लिशमेंटा कडेन जेन्ना साहित्य संमेलनां वचपाक लागले और साहित्य वचपाक लागले, हे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हू केम इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्गनायझींग, हे सगळे एकाडेमिक्सांतले लोक येवपाक लागले, जो तांचो भाग जो हिंदीन चड एक्झॅक्टली
हो जो ग्रुप जो आयलो in terms of an academics, that academics outlook of a literature is completely different from creative writing. आयज अशी परिस्थिती आसा की कांय लोक असे आजे प्रोफेसर आहा तुगेले विद्यापीठांतले महाविद्यालयांतले जे स्वताच क्रिएटिव्ह रायटिंगाचेर उलयता. ताणें उलोवचें न्ही अशें हांव म्हणना, ताका क्रिएटिव्ह रायटिंगाक चालना मेळटा काय. हिंदी साहित्यान भितर मोठ्या प्रमाणाची हिंदी साहित्यानी संमेलनां आनी लिटररी मुवमेंट हो न्ही शिक्षकांनी काबीज कोंकणीन भितर तोच निर्माण जाला. ती साखळी जावपाक तशेंच चलना. ती साखळी जावपाक कारण कितें जालें युगांक बाब? एक्सेस टू जो पावर आसा, थंयच्यान जें कितें करपाक सोदता हो जो चॅनल आसा तो कोणें तरी ओपन करून दिलो. गोंयचे त्या बाबतींतले विचार केले जाल्यार तुमी फक्त साहित्यच कित्याक म्हणटा, बाकीच्या जिणेंतल्या आंगात पळयलें जाल्यार असोच एक तुमकां जी साखळी तयार जाली त्या साखळींतल्यान हे एका दिसान आनी एका रातीन जावना, ओवर ए पिरियड ऑफ टायम एक 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 करत ते आतां ती स्ट्रॉंग चेन जाले. आतां ही स्ट्रॉंग चेन आसात आमी जी म्हणटा ती ब्रेक जर करता, तुमी म्हणटा शिक्षक, हांवूय एक स्वता शिक्षक, पण तुम्ही जर म्हाका विचारले म्हज्या प्रोफेशनांतले जर उत्सव किंवा कॉन्फरन्सीस अशे घेवपाचे जाले जाल्यार हांव जोडटा बाबा, हात जोडटा. कित्याक गोंया कडेन येवन तुमी कॉन्फरन्स करपा फाटल्या पार्टिसिपंटाचो उद्देश वेगळो आसता. तांचो तुमी म्हणटा तसो राग येवपा सारको कारण आसा. लिटरेचराचो इंट्रस्ट आसचो ना. दे कम ओवर हियर विथ मेनी इंटेन्शन्स आनी ते इंटेन्शना विशयी कोण उलयतलो? कॅन वी एक्चुअली व्हॅलिडेट? ताणें इंटेन्शनाचो इशू काडले. हे गाल्फ म्हणजे पळयात थोडेच लोक चलयतात, तांचो इंट्रस्ट कितें, आपूण तुका आपयता आनी तूं आपय. हेच लोक भायर वतात संमेलनांनी, ते लोकांक हांगा आपयतात. सो हे एक्सचेंज. But what I'm saying is we are getting too focused on this small aspect. My wider concern is what is happening to the field of creative writing or knowledge creation or literature in Goa as a whole. We have many connected issues. Okay, one is the literary festival, which is a small issue. The other is the library network. पहिले library network हाल्ले, आता मातशे डाऊन झाले. लोक येनात लायब्ररी. No, but even in villages and all these areas, which in the 80s there was attempt to build a library network. So we have given up on that. Granthalaya Sangh was there, that is no longer active. Okay, then in terms of publishing, few things are happening, but not enough. Okay, many the government schemes which they were helping writers with have been changed. So there are all kinds of problems are there. Subsidy याचेरूच चलचे ना ते. फ्रेडरिक बाग म्हणटा ती वाचक चळवळ म्हणून आशिल्ली. वाचक चळवळ वाचपा विशयीची जर कोणाक उचंबणा ना जाल्यार ते बरोवपा विशयीची मागीर कितली उरतली. आनी जे कोण मोजके बरयतात ते स्वताचो तुमी म्हणटात तशें फोकस दवरपाचो, तूं म्हाका पळय हांव तुजी पाठ खरपता, त्या टायपाचे वतले. आतां आमी तांकां ब्लेम करप योग्य आसा काय ना, कारण ते म्हाका जमलें ना म्हणून हांव ब्लेम करता असोय प्रश्न येवंक शकता. पण सद्याच्या काळांत हें फेस्टिवल स्वरुपाचें आसा, तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमकां जाय तशें जालें ना तरी निदान आमी साहित्यीक म्हणटा की साहित्याच्या नजरेन एक कितें तरी जर गजाल घडटा, फाल्यां तो इव्हेंट जावं शकता, कॅप्चर जावं शकता, पॉलिटिटायज जावं शकता, आयज आमी ओपनली उलोवंक शकता, फाल्यां एक वेळ आमकां उलोवपाकूय ते शक्ती आसतली काय ना नकळो, इतलो तो स्ट्रॉंग चेनात वचूं शकता. आनी एक प्रश्न जो पळय वाचक चळवळीचो मुखार हाडला. वाचक चळवळ जाता तेन्ना तांकां कितें वाचपाक आवडटा, ताणें कितें वाचलां, खंयचे तरेचें साहित्य चड तरेन मागणी आसा, अशे तरेचे वेगवेगळे कन्सेप्ट मुखार येतात. म्हाका युगांक सांग, अशे तरेचो वाचक चळवळ कोंकणीन आसा काय बरोवपीच एकठांय येतात, बरोवपीच आपल्या हाजेर उलयतात आनी आपल्याक पुरस्कार दिवचे म्हणून तेच लॉबिंग करतात? ना, आसा इज बिकॉज आसा आजुनूय जर तूं कॉलेजांनी वचत देर आर द सर्कल्स जे यंग भुरगे आसा. ओके, सो दे हॅव अ एक्सपोजर टू अ वर्ल्ड लिटरेचर आनी ताका एक जाणीव आसा आपणें वाचपाक जाय. आमी तांचे कडेन पावपाक कमी पडटा. हें सगळ्या लोकांनी एक्सेप्ट करपाची गरज आसा. इज बिकॉज टुडेज द वर्ल्ड इज चेंजींग. आज आमचो एक इवन म्हज्या जनरेशना कडेन सुद्दां एक आशिल्लो की शिक्षक येवन विचारतालो तुमी पेपर वाचता काय ना. आयच्या भुरग्याक येदो व्हडलो ब्रॉडशीट उक्तो करून पेपर वाच म्हणून सांगप इज अन अनएक्सेप्टेबल थिंग फॉर देम. तूं एक्सपेक्ट करपाक शकना खंयचो भुरगो पेपर असो उक्तो करून तो वाचपाक शकता वर ते लायब्ररीन वचून ती अशी पानां हें करपाक शकता. बिकॉज दॅट मिडियम हॅज चेंज टू हीज मोबायल. की भुरगो आयज ताजो कॉन्टेंट कितें आसा तें आज आमकां तपासपाची गरज आसा. पॉयंट इज दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड द प्रोसेस. आमी डायरेक्ट
प्रोडक्टा कडेन उलयता लिटरेचर, बिकॉज लिटरेचर इज अ सुपर स्ट्रक्चर. लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसायटी. हें तुका स्वर्गांतल्यान देंविल्लें न्ही. ज्या पद्दतीचो समाज आसा त्याच पद्दतीचें लिटरेचर आसतलें. आनी सगळ्यान जर बेसीक गजाल जर खंयची आसा इन एनीथींग, बरें लिटरेचर जेन्ना तयार जाता इज ऑलवेज अबाउट जें क्रिएटीव नॉन फिक्शन ज्या समाजान आसा. फॉरगेट अबाउट द फिक्शन, क्रिएटीव नॉन फिक्शन म्हणजे तुगेलो न्यूज पेपर, जर्नल आनी तुगेली मासिकां हांचो जो मेरेन तुगेलो दर्जो वाडना तो मेरेन तुजो वाचक तयार जावपा ना. आनी जर वाचक बरो वाचक तयार जायना जाल्यार बरें साहित्य तयार जावचें ना. आनी म्हाका दिसता की गोंयान ही जी प्रक्रिया आसा पळय ती अपंगूळ जाली. I'll add to it. As a society, we are failing if we have not failed already. My publishing house is called Goa 1556 because first printing press in Asia and sagle sort. The other thing that has happened, Goan have written in 18 different languages, so they have written a lot over the centuries. There are 3-4 books of Goans who have written, of their writings, collecting all their writings. So खूप केले हांच्यानी. The point is that other states have made a dent. Now you see Kerala, they have had writers movements, for the last 50, 60, 80 years. Yes. Tanche writers cooperative hub where they are giving 30% royalty to the writers. Yes. Bengal also has the same tradition. Maharashtra has your Sani Guruji, Kathamala and all these kind of things where they are promoting literature. Amche Goan kida, you tell me. What strategic interventions we have made to see his point, our friend Yugang's point about not having the reading habits having changed and ते सगळे मानले गेले, but we have to also intervene and ensure that the infrastructure is there for these people. We have not done that. ताणें म्हणलें तो पयलो कन्सेप्ट आसा न्ही, तो म्हणटा वाचपाक प्रवृत्त करपाक जें कितें वातावरण लागता ते क्लब्स आमचे कडेन आसात काय कितें. एक नंबर 2 लिटररी मॅगझिन्स खंय आसा आमचे कडेन. मराठीन भितर आमचे कडेन एक मॅगझीन कित्याक ना. आमी येदे व्हडल्या मराठी चळवळीचे बद्दल साहित्य चळवळी उलयतात, ते साहित्य संमेलनां बरयतात, इतलो पयसो तयार जाता. गोंयान भितर लिटररी मराठीन मॅगझीन कित्याक ना. न्ही आतां आमी गाल्फाच्या संदर्भांतल्यान एक रिएक्शन कशें दिवन हो प्रोग्राम जाला असो जर धरलो जाल्यार हांव एक फुडें रिस्पॉन्ड करपाक सोदतां. म्हणजे कसो की एक फुडें जर पळयलें एक 10 वर्सां 20 वर्सां साहित्याच्या बाबतींत जाल्यार त्या एंगलांतल्यान हांव विचार करता तेन्ना म्हज्या लक्षांत अशें येता की एक मजेची गजाल सांगता म्हज्या पर्सनल हातूंतल्यान. हांव एक कितें तरी विशयाचेर बरयतालो आनी म्हज्या चल्याक हांवें म्हटलें की म्हाका ह्या विशयाचेर बरोवपाचें आसा. बाबा तूं आपले पॉयंट्स दी, आपूण AI यूज करून ते बरयता. आनी शॉकिंग, मे बी म्हजो चलो आशिल्ल्या कारणान म्हजें थिंकींग आनी ते खबर आशिल्ल्या कारणान 80% ऑफ द थिंग वीच हांव जें बरोवपाक सोदतालो ते तो जनरेट करूं शकता. म्हणजे साहित्याचो ह्या टॅक्नॉलॉजीच्या दृश्टींतल्यान जो इफेक्ट जातलो ताचे विशयी आमी विचार करतले काय. फाटलीं 300 वर्सां अशें जालें, 150 वर्सां अशें जालें आनी सद्याच्या परिस्थिती येवपी काळ जो आसा तो ताचे परस डिफिकल्ट आसा. आनी विथ AI आनी आमची टॅक्नॉलॉजिकल इम्पॅक्ट आसा तातूंत म्हाका दिसता आमी जें कितें डिस्कस करतात ताच्या विशयी सुद्दां हो फाल्यां लोक म्हणू शकता रे कितें खंयच्या टॉपिकाचेर डिस्कस करतले. इट कूड बी लायक दॅट. दीस इज म्हाजें एक विजन कशें दिसता म्हाका. हांव नकळो तातूंतल्यान टॅक्नॉलॉजिकली, कारण हांव फिक्शनूय बरयता म्हणटा की म्हाका ती रियलिटी कशी दिसूं शकता. त्या नदरेंतल्यान हांव म्हणटा म्हणजे कन्वर्जन लँग्वेजीचे बेरियर तर गेलेच, ऑलमोस्ट नाच जाले. पूण आतां आमी क्रिएटिविटी आनी जें आमचें अनुभवाचें एक्सप्रेशन म्हणटात तें AI वापरून लोक जर साहित्य म्हणून हाडपाक लागले जाल्यार सगळे आयज गाल्फाच्या नंतर गल्फ जो जाल्लो सेपरेशन जाल्लें आसा, दे वील कम ऑन वन प्लॅनेट अँड दे वील शे वी आर सिंकींग, एवरीबडी इज सिंकींग. बरोवपी जो आसा, नोबडी इज रायटींग बाय द वे दीस डे, एवरीबडी इज टायपींग नाव. सो इतलो टॅक्नॉलॉजिकल चेंज जाल्लो आसा म्हणटकीर ही टॅक्नॉलॉजी AIच्या जबड्यांत जर गेली जाल्यार आय डोंट थिंक मागीर हे फेस्ट आनी हे फेस्टिवलाक सुद्दां तशें कितें म्हत्व उरतलें अशें म्हाका दिसना. तें म्हणजे आमचें रिलेवन्स युगांक सामकें सोंपलां ना. हांव तें आय वूड म्हणजे ताजी गजाल एक बरोबर आसा वेन यू टॉक अबाउट AI आनी ह्यो गजाली कळून तुका. बट इफ यू आर नॉट युजींग द टेक्नॉलॉजी यू वील पेरीश. क्रिएटीव यूज ऑफ AI is something that आज हांव क्लासरुमान सुद्दां वेन यू टॉक अबाउट ओपन बुक टेस्ट आनी जो भुरगो लॅपटॉप घेवन बसता, यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट ही इज युजींग एन AI. Now the point is that's where the challenge starts for the writers, academics, educators, is that you need to provide जे AI कडे ना. Like for example, entire relevance of teacher
इज दॅट की तुका तो टिचर जावचो पडटलो जो युट्यूबाचेर ना, जो गुगलाचेर ना. अँड दीस इज वॉट मेक्स दीस एंटायर प्रोसेस ऑफ रायटींग टुडे एज अ कॉम्प्लेक्स थिंग. बरं, ओके रिको, आमचो प्रोग्राम अर्द वराचो सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडल्यान एक स्पेसिफीक जाय. तूं बुक पब्लिशिंगान आसा, तूं इतलीं पुस्तकां पब्लीश केल्यात, गोंयकारांक रेलेवंट, गोंयकारांक वाचपाक आवडटली, गोंयकारांक ताचे संदर्भान जाणून घेवपाक आवडटली अशे तरेची बुक्स गोंयान भितर इंग्लीश भाशेन पब्लीश जातात. जाता. देर इज वी फोकस क्वायट अ लॉट ऑन नॉन फिक्शन. वी हॅव टू डू मच मोर. खूप विषय हा की आम्ही काढूंक ना पळय ते. देर इज लॉट वीच वी हॅव नॉट कवर्ड. ओके. But there is an attempt, because see, we need to understand that we have to create, we have a role to play as knowledge creators. Just like how newspapers, Gomantak, Yes. is news when you are involved in news gathering, you are playing a useful social role. Yeah. Okay. तू जे कोण दुसरे कोण काम करना ते तुम्ही करतात. So in the same way, I think authors, writers. आनी तुगेले जे पळय कितें अर्थकारण आसा, इकॉनॉमिक्स ऑफ होय. बुक पब्लिशिंग, Yeah. ते इकॉनॉमिक्स तूं पूर्ण करता. See, I'm not in the red. I'm not in the red. It doesn't earn me money. I have to still have a job of my own. Correct. But like it breaks this, and to make it successful, we have 4-5 different models, including crowdsourcing. आम्ही एक डिक्शनरी काढला. We ask people, please give us 2,000 in advance. Okay. आम्ही तुका इतल्या कॉपी दिता. People have supported. साहित्य संमेलन पहिल्यांदाच दवरया. गोंयान भितर तयार जावपी भाशीक पुस्तकां तुका समाधान दितात? ना, ह्या बाबतीत म्हाका आमचो रवींद्र बाब याद जाता. तो सदांच म्हणटालो, आय एम फर्स्ट फायटर आनी मागीर रायटर. हे पयले जे जिणेचें आंग आसा तें आमी शेणला. म्हणटा की आयज प्रश्न ना आनी आयज प्रश्न खूब. साहित्य इज अ बाय प्रॉडक्ट ते म्हणटाले तशें, तसोच तो बाय प्रॉडक्ट. तुमची जे सगळे नॅचरल हॅबिटॅट ना जाता, पारंपारीक मूल्य हें जाता, लिगल फ्रेमवर्क डिस्ट्रॉय जायत चल्ला किंवा सोशल फॅब्रीक ना जायत चल्ला, हें सगळें तुमकां जर त्या पद्दतीन सांबाळिल्लें जाय जाल्यार ताचे खातीर फायटर जातले. तातूंतल्यान ऑटोमॅटीक तुमचें साहित्य जें कितें म्हणटा त्या अणभवांतल्यान येवं शकता. बेजीक तीच गजाल खंय तरी जिणेंतल्यान गेले. पर्पज ऑफ लायफ इज बीइंग लॉस्ट अशें म्हाका दिसता, आनी दॅट इज द होल कॉज ऑफ इट्स प्रॉब्लेम अशें म्हाका खंय तरी जाणवता. तुका हांव तोच प्रश्न विचारलो. साहित्य संमेलनात रेलेवन्स आसा काय खबर ना, लोकांक थंय वचचें आयकुचें कांय दिसना कोणाक. अशे वेळार पुस्तकां तरी पब्लीश पयलीं जातात, ती योग्य लोकांक इंट्रस्ट हाडपी, त्या संदर्भात लोकां मदीं एक कुतूहल, लोकांक एक जिज्ञासा निर्माण करपी अशे तरेचे आसा आमचे कडेन? पयली गजाल म्हणटा ती अशे तरेचो विचार तयार करपी प्रक्रियाच आमचे कडेन ना. की ह्या हातूंतल्यान जर साहित्य संमेलनांतल्यान आनी परिशदांतल्यान जर लेखक जावपाचे जे आमी चिंतता न्ही, जाल्यार ते मागीर ते साहित्य तांचें तसलेंच आसतलें. ओके, इट इज अबाउट त्याच चौकटींतलें आसतलें. म्हाका दिसता की फेस्टिवल्स आनी हे जे महोत्सवीकरण जें आसा पळय, हे आयच्या जनरेशना कडेन, आयच्या जनरेशनाक हाजी अपील ना. दिस इज आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. दिस इज आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. हो मे बी म्हाज्या जनरेशना कडेन हो मे बी जावपाक शकतालो, बट आयच्या जनरेशन कॅनॉट रिलेट इट टू इट. सो ही जी प्रक्रिया आसा पळय, ही जी डिझरप्टीव प्रक्रिया आसा पळय, ती आमकां समजून घेवची पडटली. आनी सगळ्यात बेजीक गजाली म्हणटा ती आमकां वाचक चळवळ आयज स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. Coming back to that point what you raised, if you want to understand Goan literature in its diversity, a good starting point might be Central Library, the Goa book section, Yes. where every book published in Goa, whatsoever language, comes there. And it is a duty of all of us to try and understand what is the nature and scope of this. Or Rajhan's Vitrans, which comes out with their bulletin every month of what are the new published books. And even then, ते सगळे घेतल्या सुद्धा, it is not that everyone who has a story is able to put it down as a book. How much is left out? खूप is left out. Much is left out. Correct. So this reality we have to accept of Goa. I don't think we are accepting it. म्हाका दिसता कार्यावळ सोंपयतना हांव तेच म्हणटा, एका कडल्यान आमचे कडेन वाचक चळवळ ना. ती वाचक चळवळ निर्माण करपाचें चॅलेंज कोणें तें युनिवर्सिटी प्रोफेसर, साहित्य अकादेमीचे मेंबर, अकादेमीचेर जे पळय आहा तांणी करप, कोणें करप. दुसरे मॅगझिन्स, न्यूजपेपरच न्ही, मॅगझिन्स तयार जावपाची लिटररी क्रिटिसिझम येतले, लोकां भितर एक जिज्ञासा निर्माण करतले. आनी परत एक प्रेशर ग्रूप जाय न्ही, जो ह्या सगळ्या साहित्य संमेलनांचेर तांचेर जो प्रेशर ग्रूप आज हाणें दाखयलो न्ही, एक कोणें तरी उबें रावन क्रिटिसिझम करप. देखो तुवें तें आर्टिकल बरयलें म्हणून आमी आज डिबेट करपाक वले, तुवें आर्टिकल बरयलें म्हणून हे सगळे मुद्दे आयले मुखार. सो म्हाका दिसता अशे तरेचे प्रेशर ग्रूप मुखार येवचो, लोकांनी बरोवचें आनी कडक बरोवचें. म्हणजे कितें जाता, मराठी ग्रुपान भितर मराठी साहित्य संमेलन जाल्यार ताजेर बरोवप ना, ताजेर उलोवप ना. कोंकणीन भितर तेंच चल्लां. आनी गाल्फ म्हणजे पळय कितें जालां, तें ठरावीक 4 लोकांनी हातान धरलां. तूं म्हाका बरें म्हण, हांव तुका बरो म्हणटा. No, it is nothing personal. They are all my friends. We are part of it. That is.
सो पर्सनल क्रिटिसिझम काय ना हितून हांव तुका पर्सनल क्रिटिसिझम म्हणत होय, ना होय. हांव म्हणत ना ना, हांव that's not म्हणटा the issue. की पर्सनल न्ही अशे तरेचे कडक क्रिटिसिझम जावपाची गरज आसा गोंयचे साहित्याक जर दिका दितलो जाल्यार क्रिटिसिझम जाय साहित्य संमेलनान वचून तांकां प्रश्न विचारपाची गरज आसा आनी तांकां जे पळय गव्हर्मेंट फंडींग जाता ताकाय लोकांनी आक्षेप घेवपाची गरज आसा कारण साहित्य संमेलनां आनी ही चळवळ जर योग्य फुटाचेर योग्य व्यासपीठाचेर जर उबी करतली खूप अशे तरेची चळवळ म्हाकाय क्रिटिसायज केल्या ही इज टॉकिंग अबाउट लोकल लिटरेचर बट ही डजंट पब्लिश इन द लोकल लँग्वेज विच इज नॉट करेक्ट बट खूप आनी पॉयंटाचेर बी काडल्या क्रिटिसिझम बट वॉट आय एम सेईंग एटलीस्ट इट स्टार्ट्स अ डिबेट येस That's इतले your इतले पळो इतल्याचे कार्यावळ उलयता आमी ही डिबेट सुरू केल्या तुवें ही डिबेट सुरू केल्या आनी ही डिबेट फुडें व्हरपाची गरज आसा अशें हांव मानता तुमी तिनूय मानेस्तरीको तूं मधुसूदन बाब आनी युगांक तुमी तिगूय जाण आमच्या कार्यावळीन आयिल्ले आनी एक म्हत्वाची अशी एक सुरवात आमी डिबेटीक केली अशें आमी मानूया पळयत रावात गोमंतक टीव्ही